महत्वाच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज जावन आसा आयतार बऱ्या गवणीचो आनी जेजू जावन आसा आमचो बरो गवणी. आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 10वी चीट 1 ते 10 पर्यंत. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा, हांव जावन आसा बरो गवणी. आनी जेजू ह्या शिवर्तमानान आमकां कितें सांगता, कितें बरी खबर दिता. तो म्हणटा की जे मेंढरे आहात आनी तो बरो गवणी आहा, आपले मेंढरे म्हणटा ताजो आवाज आयकतात. ताजो आवाज जेन्ना तो उलयता तेन्ना तांकां कळटा की खरेंच तो आवाज जावन आसा ह्या बऱ्या गवणीचो. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान वाचतात आनी ताचेर नियाळ कोत्तात तेन्ना आमकां कळटा की ह्या संवसारान आमकां कितले दुसरे भाशेचे आवाज येतात, कितलो दुसरो लोक येता आमचे बरोबर, आमकां उलयता, केन्नाय देवाचें उतर उलयता, आमकां कितल्यो खबरो सांगता देवाच्यो. पूण जेन्ना तें उतर जें आमी आयकता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा, तेन्नाच खरें म्हणचें तें जावन आसा बरें गवणी. तें जावन आसा जेजू सारकें. कित्याक जेन्ना कोण आमकां देवाची खबर दिता, देवाचें उतर सांगता, तें उतर जावन आसा जेजून आमच्या बायबलान बरयलां तें. जें उतर बायबलाच्या भायर आहा तें जावन आसा फट. कित्याक खरेंच आमकां देवाचें उतर आयकोंक जाय जाल्यार, खऱ्या बऱ्या गवणीचे जो आवाज आयकोंक जाय जाल्यार, तें उतर जें आमी आयकता तें सदांच आसतलें देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा आमकां, तो म्हणटा जो बरो गवणी न्हय, जो गवणी न्हय पूण दुसरो, तो जावन आसा एक चोर. तोका चोर म्हणटा. कित्याक चोराचें काम कितें आसता? चोराचें काम फकत चोरपाक, मारपाक आनी सगळे त्रास करपाक. आनी ह्या आमच्या जिवितान कोण येता त्रास करपाक? कोण येता आमकां सगळें वायटपण करपाक? देंवचार येता. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना आमी त्या आमचो नवो जल्म घेतला, जेन्ना आमचो आत्मो ताज्या सारको जाला, तेन्नाच जेन्ना तो उलयता तो आमच्या नव्या आत्म्या कडेन उलयता, जो आत्मो जेजू सारको जाला. आनी देखून भाव भयणीनो, आमचें काम कितें ह्या संवसारान? जेन्ना देव उलयता तो आमच्या आत्म्या कडेन उलयता. आनी आमचें काम फकत आमचें मन बदलपाक, आमचें मन शांतीन हाडपाक. आनी तें मन शांतीन हाडपाक, तें आमच्या मनाक सुसेग दिवपाक. कोण मेळटलो आमकां सुसेग? आमी आमचें मन त्या देवाच्या उतराचेर धरूंक जाय. जें देवान आपल्या उतरान बरयलां ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, तें उतर कोत्ता, खरेंच आमी देवाक म्हणटा, खरेंच जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. कित्याक जुवाची 14वी चीट 21 आनी 23 जेजू कितें म्हणटा, तुमी खरेंच म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी चलतल्यात, तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात. आनी जेन्ना जेजू उलयता आनी आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी काम कोत्ता, आमचें जिवीत सारता, तेन्ना खरेंच आमी जेजूक आमचो बरो गवणी म्हूण आमी मानता. कित्याक ह्या संवसारान खूब लोक येतलो, दुसऱ्यो खबरो दितलो. आतां ह्या दिसांनी आमकां इंटरनेट हा, टीव्ही हा, कितलो लोक आमच्या जिवितान येता, केन्नाय डॉक्टराचो रिपोर्ट येता. आतां कोवीड वायरस चलता, कितलो लोक हें उलयता, तें उलयता, हांगा त्रास जातले, फुडें त्रास जातले. हें सगळें आयकून आमचें मन पिड्यार जाता, आमकां हुस्को येता. पूण जेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो खबरो आयकना, आमी हाचेर आमचें मन दवरिना, पूण फकत त्या देवाच्या उतराचेर दवरता, त्या बऱ्यो खबरोचेर दवरता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा बरी खबर.
इट इज गुड न्यूज. शुवर्तमान जावन आसा तें. शुवर्तमान म्हणजे काय? बरी खबर. इतली बरी खबर की आम्ही ती बरी खबर आमच्या जिवितान ती आम्ही घडोवंक जाय. आणि जेजून आमकां सगळें जे खुर्सार जोडलां तें आमकां ह्या संवसारान घडोवंक जाय जाल्यार, आमच्या जिवितान घडोवंक जाय जाल्यार आमी तें उतर आयकून तें पाळून आमी तें आमच्या जिवितान सारूंक जाय. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें फेस्त मानता, हें फेस्त कोत्ता हांव आयज कसलें बऱ्या गोणीचें, द गूड शेपर्ड, आमी हाचेर नियाल करुया. आमी आयज त्या देवाच्या उतराचेर आमची चतराय दवरया. दीस रात बरो गोवणी आमचेर उलयता, आमचे कडेन उलयता. दीस रात पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता. पूण आमी आयकता? खरेंच आमी आयकता? बरो गोवणी उलयता, पवित्र आत्मो उलयता, पूण आमी केन्ना मागणें कोत्ता? आमी उलयता सां, आनी आमी केन्नाच ते देवाचें उतर आयकना. जें बरो गोवणी आमकां उलोवंक सोदता तो आमी केन्नाच आयकना. कितें जाता भाव भयणीनो? आमी जेन्ना त्या उतराचेर चतराय दवरता, आमी तें उतर पाळटा, आमी त्या उतरा प्रमाणे जे जेजून सांगलां, आमी खरेंच ताचो मोग करता जाल्यार तें उतर आमी पाळटा. तेन्ना आमी जेजूक सांगता, जेजू तूं जावन आसा म्हजो बरो गोवणी, हांव जावन आसा तो मेंढरो, आनी तुज्या उतरा प्रमाणे हांव चलतलो, हांव चलतलीं. देखून आयज आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी आमच्या बऱ्या गोवण्या फाटल्यान वसोया, ताचें उतर आयकून आमचें जिवीत सारुया. म्हणटच तुमकां हांव सगल्यांक आयज ह्या फेस्ता दिसा सगल्यांक, तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरें फेस्त जेजूचें आवडयता. आनी तुमकां खरेंच उतरान, देवाच्या उतरान वाडोन तुमचो भावार्थ घट जावन हें तुमकां हांव येवजिता. तुमकां सगल्यांक एक बरो दीस आवडयता, आनी फाल्यां परतून तुमचे कडेन हांव परतून उलयतलों. गॉड ब्लेस यू ऑल.